गोय फुटबॉल संघटनेच्या सध्याच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचो कार्यकाळ घटनेप्रमाण 26 जुलयाक सोंपला. त्या खातीर सध्याचे व्यवस्थापकीय मंडळ बरखास्त करून वेंचणुको जाय मेरेन अस्थायी समितीची निवड करची म्हण मागणी बाणावलेचो आमदार तशेंच चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबाचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावान केल्या. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज. खंयच्याय स्टेट इंडियन गव्हर्मेंट कित्याक चलता कॉन्स्टिट्युशनाचेर इंडिया चलता. खंयची स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्युशन जे डॉक्टर आंबेडकरान पण कॉन्स्टिट्युशन केल्लें फॉर द 10 years स्टील टुडे दॅट कॉन्स्टिट्युशन इज गोइंग ऑन. तेच भाशेन ऑल ऑर्गनायझेशन गॉट अ कॉन्स्टिट्युशन. आता JFA of Goa, they got a constitution. तेकडे कॉन्स्टिट्युशनान सांगले त्या प्रमाणे हांगा बरयला दे कॅन नॉट स्टँड मोर दॅन 4 years. 4 वर्सांनी तेमी जेवपा जाय. ती कमिटी आता इट इज अ नॉट लिगल, दे इलिगल स्टेंग. आम्ही जेन्ना ह्या फिल्डां आयले 50% or 60% हांवें मेळटा तो गेला 60% ते होता. म्हणजे सगळो आणि भोवकोन चर्चिल ब्रदर्सान आख्ख्यो ट्रॉफी हाडल्यो सगळ्यो. इवन ऑल इंडिया फुटबॉल याची IFA आहा ती पासून आमकां मेळ्ळे आनी कोणी हाडला ती. So I don't think that you have to misuse the power and misuse it in a manner that you deprive somebody from contesting an election. I understand tomorrow there is an EGM and there is an AGM. Just overnight, the amendments were sent yesterday, which is very difficult for a layman to understand that how things can be put forward so fast. असे रेग्युलर एन्युअल कशें आसता टर्म जालें की 4 वर्सां टर्म जालें आनी आपली कमिटी रिजायन टेन्युअर जालें की सोंपोवची पडटा आनी फ्रेश इलेक्शनां वयचें पडटा. त्याच प्रमाणे आतां पळय हांगा गडबड जाल्ली आसा ती आमी आतां मागणी करतात. तशेंच मुखार चड गडबड जावची न्ही आनी एज पर टेन्युअर काबार जालें की तेमी वचून आतां इलेक्शनां वचचें अशी आमची मागणी आसा. Constitution is over. As per the constitution rule is over, time is over. So that should be feel forced. And then force coming there, they can make this code amendment. There is no urgency to make this code amendment tomorrow or after tomorrow. If the urgency, it is come on 8th June, it's come. So 8th June divided, they put it. 8 May.